गोंयची कंडिशनाक ज्यो इजिली कल्टिवेट जाता अश्यो व्हेजिटेबल्स गोंयचे शेतकार आतां मोठ्या प्रमाणात घेता. तेतूंत भितर पावसाचे सिजन जर आमी पळयलें जाल्यार लोक काकडी कल्टिवेशन करता, ग्रीन चिलीज आमी रबीक करता आनी पावसा दिसांक भेंड्याचें कल्टिवेशन मोठ्या प्रमाणांत जाता. सो आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ऑल इंडिया लेवलाचेर 14 क्रॉप्साचो MSP सद्या वाडयल्ले कडेन आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. तेन्ना आमी सादारण गोंया खातीर आमी एश्युअर्ड प्रायस दिता तो आमी 23 रुपया दितालो. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जेन्ना 21 रुपया 83 पयशे आसले तेन्ना आमी 22 रुपया दिताले. आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 117 रुपया पर क्विंटल वाडयला आनी तो वाडयतकीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो MSP जो आसा तो 23 रुपया पर किलो जातलो. सो आतां आमचो गव्हर्मेंटाक म्हणल्यार आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हाजेर कॉल घेतले आनी आमचो जो पळय गोंयच्या शेतकारां खातीर जो पळय एश्युअर्ड प्रायस आसा तो वाडोवपाचे ते आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉल घेतले. आफ्टर कोवीड न्ही कोविडा टायमार लोकांक एक शेतां वचपाची जरुरत अशी दिसली सामकी, तांकां नीड अशी दिसली आनी कोविडाच्या इफेक्टाक लागून सगळे शेतकार परत शेतां देंवले. ते शेतकार आतां तशेंच कंटिन्यू करता. कोविडा नंतर शेतां जे पळय नवे शेतकार जे पळय देंवले शेतांक ते कोण बंद जालें ना, ते तशेंच चालू आसा.